आता खबरो विस्तारान. मुखेलमंत्री दिसान दीस एक्सपोज जायत आसा. नवे गुपीत तांचे उगडे जाला म्हणटात ते दोडामार्गची जमीन. त्या खातीर म्हाका भंय पडला ज्या रितीन मुखेलमंत्री म्हादय प्रश्न हाताळटा ताचे वेल्यान दुबाव येता मुखेलमंत्र्याची त्या सुवातेरय बी जमीन आसा काय म्हण. मुखेलमंत्री जर दोट्टी भुमिका घेता तर तांणी स्पश्ट करचें, कारण आमच्या लोकांचे प्रश्न खूब आसात म्हण आमदार रोहन खंवटे उलयला. RDXGOA खातीर सुकूरच्यान संजय मनोली. PM Magaista expose that as a daily. He is doing the catwalk of exposures. So the new catwalk of exposure is Dodamarg ची जमीन. आता Dodamarg merge करप is one part. आता म्हाका भंय पडला की म्हादय जो त्या तरेन तो हँडल करता थंय जागो आसा काय म्हणटा तो. So I think time will speak, but Chief Minister's exposures which are coming out by the day, he is more answerable than us. गोंय आनी गोंयकारपण आनी आमी गोंय राखपा जाय ही सगळेच जाण उलयतात. पण चीफ मिनिस्टर समज डबल भूमिका घेता जाल्यार चीफ मिनिस्टरान स्पश्ट करचें, कित्याक आज आमकां आमच्या लोकांचे चॅलेंजीस खूब आसात. एम्प्लॉयमेंट जावं बाकीचे इश्यूज जावं आनी when there is a weak leadership you can always see many issues which are irrelevant are being made irrelevant by these people.